कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या फोरमान आयज कलंगूट जाणारो PDA अगेन्स्ट आवाज उठिल्लो आसा. तेंचें म्हणणें आसा की कलंगूटान जो PDA येता तो फक्त कॉन्क्रीट जंगल हाडपा खातीर जाल्लो आसा. हेजे अगेन्स्ट तेंच्यांनी लिगल एक्शन घेवपाची तयारी चालू केल्ली आसा. तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर लोकल MLA, पंचायत आनी TCP मिनिस्टर सुद्दां चॅलेंज केल्ली आसा. जो ग्रीन आसलेलो तो येलो करून उडयला, तो येलो आसलेलो तो थोड्या जाग्यांचेर एक ड्रॉइंग केला, ते पॉयंट्स घातल्या, तो ब्लू करून उडयला. थोड्या जाग्यांचेर आपणाक जाय थंयसरूच. हे प्लॅनिंग आमी एक्सेप्ट करिना. जेन्ना प्लॅनिंग जें कितें आसता, जर एक कमर्शियल एरिया आसा, इट हॅज टू बी डिमार्केटेड एज अ प्रॉपर कमर्शियल एरिया, नॉट पिक अँड चूज. हांगर जालेलें हा पिक अँड चूज. आपणाचो कोण आसा फेवरेट, तेचे ओके तुजो आपूण ब्लू करून उडयता, आनी कोण आसा बरें तुजो आपूण. इट शूड नॉट बी पिक अँड चूज. ग्रामसभेक विसरूंक ना. ODP सुद्दां जेन्ना येयलो, आमी कितले सजेशन घातले, बाबा हे लोकां फुडें तुमी मांडा आनी लोकांक डिसायड करुनी बाबा तांकां कितें चेंजीस जाय, कितें डेव्हलपमेंट जाय. आयज पासून हे लोकां फुडें येयल्लें ना. जेन्ना एंटायर प्रोसेस हो जाला, तो आमी समजता इट इज नॉट करेक्ट एज पर द लॉ, अँड वी कंडेम दीस एक्ट. आमी हेचेर निशेध मारता.